She's 21 years old now. Love you. आम्ही आता सेलान घुसल्या. सेलला गावा बसलो तरी कलांगूट. Cheers, my bro. Okay, so guys, आज जाऊन असा आमच्या जॅकलिन आंटीचो बर्थडे नको आज 1 मार्च आणि आज तिचो बर्थडे. चलया आता फुल पॉवर तिका मेळपाक आणि करया आज उजो सारको नको उजो करया उजो. आम्ही सध्या हांगा आज कलांगूट आणि कलांगूट तुम्ही पळोवंक शकतात की कितली गर्दी आसा ती. आणि मेन थिंग म्हटल्यार आमकां आतां गाडी लावपाक काय चान्स मेळना. गाडी लावपाक आमी आतां पार्किंग सोदता. आणि कोण म्हणटा हांगासर ह्या फावटी ट्युरिस्ट ना म्हणून ते एकदम फटींग गजाल फटींग. पळोवंक शकता म्हाज्या फाटसून कितली आसात ती. पळय कितले मामा लोक आहात ते पळयल्यात न्हू. गायज हांगासर न्हू सेल आसा खंय आणि पळय आमी आतां सेलान घुसल्या. बसलो तरी कलांगूट. सेल म्हटल्यार आमी बाबा पयलीं घुसतात. किचनी पळयात किचनी. आम्ही खंय आसा रे कलांगूट बीच. कलिंगट कलिंगट. सो गायज आता आम्ही आसा न्हू कलिंगट बीच कलिंगट. आम्ही सेलान वचून शॉपिंग बी करून आयिल्ली आसा आणि आता आम्ही पळय हांगासर रावल्या मातशी. आणि पळयात कितले ट्युरिस्ट आसात ते हांगासर. खूप 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 जाणां आसा. बर्थडे गर्ल बर्थडे गर्ल. She's 21 years old now. 21 55 म्हणून फोकाणा मारता आमची. 21 years old. कितली 57 खंय 21 years old. फुडल्या वर्सा 22 लागतली अशें म्हूण मगे. तुका उडयलो फाटी तिणी. बरी दिसता. हॅपी बर्थडे. थँक्यू. हॅपी बर्थडे. हॅपी बर्थडे. लव यू. लव यू. 2 21 years old. Oh, पार्टी उडयलो मरे बर्थडे तुझ्या. हिरोईन सारखी आयज न्हू रवी. गाडी दवरल्या व्हिडिओ पळयतात आमचे. ओके सो गाईज पळयात
काय बरी ती सुण्या वांगडा खेळटा. भुरग्यापणां खूब आसा तिका, खूब मोग करता आमकां. आनी जॅकलीन आंटी वांगडा न्हू टायम स्पेंड करपाक एक अलग फील आसता. हांव सदींच अवेलेबल तिच्या खातीर, खूब जीव घालता म्हाका सारकी. सो सॉरी गायज, आमी न्हू कॉन्वर्सेशन कितें करता पळय ते तुमच्या मुखार दवरूं शकना, बिकॉज थंयसर न्हू शेकार खूब म्युजीक आसा फाटल्यान. सो म्युजिका खातीर न्हू आमच्या चॅनलाक कॉपीरायट येतलो, बिकॉज ऑफ दॅट हांव वॉयस ओवर करता. सो सॉरी. एक दीस न्हू जॅकलीन आंटी वांगडा डे आउट करता, बरो व्हिडिओ घालता. सो आयज तिजो ओके तुमच्या मुखार घालता हांव एक तेजो सेलिब्रेशन डे. हॅपी बर्थडे जॅकलीन मॉमजी, मे गॉड ब्लेस यू. आमची वर्सां तुका लागूं आनी देवान तुका खूब हॅपी दवरल्या पुरो आनी तुज्या भुरग्यांक. लव यू फॉर एवर आणि असोच मोग असो आमच्या मदी. ये तू किधर से लाती है? बॉम्बे से? कौन? उससे लेते हो और बाद में आप बेचते हो? अभी 250 लेता है तुम लोग, 100 रहता है और एक बार से बेचेगा 10 रुपये का. आदमी को देखते. ओके कट करूया आमगे केक. कितलो टाइम जालो? सांजची 6:30 जाल्यान. मार केक कट कर. यो यो केक उकडून धरला कितलो वगत झालो. कट करूया आमी गे. Moga tumo Jesuk Muda moga tau Wapan astut stulago na makabuku Hato moke lolo poru Daun ta koche hakadoru Dorian lotonu oita moga chetaru Painyan doloita muron diste mulle Muksos nona poyate rakan fulle Moga tumo Jesuk Muda moga tau Wapan astut stulago na makabuku. सो गायज तुमकां खबर आसा जॅकलीन आंटीन न्हू आमकां सगळ्यान व्हडलो गिफ्ट दिल्लो आसा. पळय हे न्हू तेणी आमकां वेलंका न्हेसून होली वॉटर हाडलेले. कितलेच म्हयने जाले, कमीत ते कमी 6-7 म्हयने जातले आमकां ती दिवपाकूच पावोंक नासली. फाटीं सुद्दां आमी गेल्लेली पळय तेन्ना तिका डायरेक्ट आमी मार्केटानूच मेळ्ळे पळयात. सो काल तिणी न्हू हे आमकां हाडलेले याद दीन. तिका आमी सांगलेले न्हू बर्थडेक येता म्हणून. आनी गायज तुमकां कितें सांगू, तिजो बिहेवियर न्हू टू गूड. म्हाका आनी अवीक अशें दिसलें की न्हू आमी आमच्याच फॅमिली मेंबरा वांगडा आसा कशें. आनी गायज कितें तुमकां सांगू, तिका न्हू कितें म्हणपाक न्हू उतरात ना. तिच्या फुडल्यान पावतकूच न्हू तोंडांतल्यान उतराच सुटना. इतली ती आमकां दोगांयकू मोग दिता खबर आहा, आमच्याच पेरंट्सा सारको. म्हाका न्हू मम्मी ना तरी पूण जे तेणें आमकां ट्रीट केला खबर आहा आपणाच्या आवय भाशेन, खूब बरें दिसलें, खूब बरें दिसलें. आनी जॅकलीन आंटी तुका हांव विश करपाक सोदता हॅपी बर्थडे म्हणून. आनी न्हू तूं सदांच आमच्या बरोबर रावपाचें म्हणून आमच्या लायफ टायम मेरेन. आनी आमची बी वर्सां न्हू तुका लागून. ओके सो गायज तुम्ही माझी एक व्हिडिओ पळयलेली आयच्या ब्लॉगान हांवें एक स्पॉट करून दवरलेलो न्हू. हय एका चेडू उलयता ताका हायड गेल्लो. कित्याक जाणा, कोणाचें वायट चिंतिना हांव, कोणाचें बरेंच चिंतता. लोक म्हाजे कितलेय वायट चिंतो म्हाका फरक पडना. जशें ते कॉमेंट्स येतात ताका आसले पार्ट ऑफ लायफ. हां ते चेडवाची तुमकां स्टोरी सांगतात. ते न्हू बिचार बाबडे बारीक सारीक ते लायटी आसता जाणा हातीक घालतात ते
भिंटागार बीन घालून भोंवतात पळय ते टिक टिक लायटी पेट्टात त्यो, सो ते विकताले न्हू. आनी ते म्हाका सांगी की आपूण 11:30 पर्यंत रातचे ते विकता, सकाळचे स्कुलाक वयता लागींच. स्कुलाचें नांव तुमकां सांगिना हांव, लागींच स्कुलाक वयता. ओके, सो ते बॅटरी लो जाल्ली म्हजी न्हू, म्हणून हांवें पावर बँक कनेक्ट केलो. ओके, सो ते न्हू चेडू रातचे ते हें विकता, कितें म्हणटा ते लायटी न्हू हय. आनी सकाळचे स्कुलाक वयता. सो तेजी ती व्हिडिओ कोणी पळयलेली म्हणजे भुरग्यांनी जाल्यार तेजी खंय तरी फकाणां करतले आसले, अशें म्हणचे नासले बाबडे चुरचुरे न्हू, मम्मी डॅडी खातीर कितें जोडटा, स्कुलाकूय येता, फीज भरता न्हू, तशें म्हणचे नासले. श्रीमंताची भुरगीं तांकां संवय आसता कितें घेता शे आपणाचे डॅडी पळय लॅम्बो भवानीन आपणाक सोडूंक येता. श्रीमंताचेच म्हणिना, गरिबांचे पसून भुरग्यांक न्हू चड संवय आसता फकाणां मारपाची. म्हाजी गेल्यार घे म्हणून स्कुलान फकाणां. हांव स्कुलान आसलो तेन्ना आमचे कडेन कांय नासलें न्हू, बरे शूज वाण्यो युनिफॉर्म बुरशे सगळे, कितें म्हणटले तुमकां. सो त्या खातीर हांवें ताका हायड केलें की फाल्यां तेजी ती व्हिडिओ खंय तरी फेमस जावंक नाका म्हणून, खंय तरी 4 चौगांनी. पण हांवें तुमकां ती व्हिडिओ कित्याक घातली जाणा, तें सांगता पळय. आपूण 250 रुपयान हाडटा, मागीर ते विकता आनी 2 रुपया जोडटा. ओके, सो ते चेडू कितें पोटा खातीर करूं शकता जाल्यार तुमी जे व्हडले भुरगे आसा 25, 26, 27, 28 आवय बापायचे खुस्तार आसा, सो तांकां ही मेसेज की भायर सरा आनी कितें तरी करा. एनीथींग इज बेटर दॅन नथींग. कितें तरी करा, काय करिना पळय तांकां सांगता न्हू, सारकें न्हू. सो परत एकदां तुमकां सांगूंक सोदता, रिमायंड करूंक सोदता की आयचो जो दीस आसलो खबर आसा, जॅकलीन आंटीचो बर्थडे आसलो आनी तिणी न्हू हो गिफ्ट म्हाका हाडलेलो आसा ऑल द वे फ्रॉम वेलंकनी न्हू गो. आनी हेज्या वांगडा जे इमोशन्स आसा खबर आहा, दीस इज रियली प्रेशियस. ओके, देवाचे कृपेन न्हू हे आमच्या काळजा कडेन आसा न्हू, इट्स रियली प्रेशियस न्हू. आमकां कितें म्हणटा ते व्हडले व्हडले न्हू खूब गिफ्ट लोक धाडटा, म्हाजे फॅन फॉलोवींग धाडटा. ओके, जशी जॅकलीन आंटी आमची पार्ट ऑफ माय लायफ, तसो आमचो एक एलिस्टर भाव, तेका जाल्यार कांयच म्हणिना हांव, तो सारको जिगर का छल्ला म्हणटा पळय तसो, एक म्हाजी सेकंड किडनी म्हणटा पळय तशी. ओके, सो कितें म्हणूंक सोदता जाणा तुमकां हांव की गिफ्टाक घे म्हणून आतां एक्सपेन्सीव, बट माय पाय मम्मी डॅडी ओके आनी भाव भयण हेंचो मोग अलग आसता, हेंचे प्रेजेन्स लायफान आसप. गरीब म्हणून न्हू, तुमकां एक सांगता पळय, बापूय आवय आपणाच्या लायफान आसप हेच ब्लेसिंग्स. बापूय आवय आपणाचो कितलो श्रीमंत कितलो गरीब हे इम्पॉर्टंट ना, आसप इम्पॉर्टंट. आयज पळय तेका ना, तेका खबर आसा इम्पॉर्टन्स कितें पळय तो. ते म्हाका म्हणटा की जाणा, जॅकलीन आंटीगेर आनी एलिस्टरागेर वचत न्हू जाल्यार आपणाक अशें दिसता की आपणाची केदी व्हडली फॅमिली आहा, कितले भाव आसा, कितली भयणी आसा, मामी आसा तशें. सो जॅकलीन आंटीक पयलें काय म्हणटा ती आपणाची मामी, तेजी 2 चेडवां आहा, चेडो आसा, भाव भयण आहा तशें म्हणटा. सो तशें आसता तें. ओके, सो एक मोग, एक रिलेशन, एक कनेक्शन आमचो न्हू एक अलग आसता. सो हांव थँक्यू म्हणूंक सोदता की तूं इतले पयस वेलंकनी वचोन हें घेवन येयला. ओके, आमच्या खातीर देवाचे उपकार की आमी ह्या यूट्यूब चॅनला वयल्यान इतली हॅवी आनी इतली कितें म्हणटा ती भरपूर प्रमाणात फॅमिली जोडलेली आसा. थँक्यू सो मच की हे आयज म्हाज्या वांगडा आसा वायटा बऱ्याक. ओके, जे लोक देवाक मानता तांकां हांव गॉड ब्लेस यू म्हणूंक सोदता, आनी जे देवाक मानिनात तांकां जाल्यार हांव परत एकदां गॉड ब्लेस यू म्हणूंक सोदता. आनी अशेंच हे फॉर एवर म्हाज्या वायटा बऱ्याक म्हाज्या वांगडा उरले, म्हाज्या फॅमिली वांगडा उरले. ओके, सो थँक्यू सो मच जॅकलीन मॉम फॉर सच अ लवली प्रेशियस गिफ्ट. तेज्या भुरग्यांक हांव थँक्यू सो मच म्हणूंक सोदता की तुमच्या वांगडा आमकां 4 चौगां मदीं बसयलो आनी एक तुमचो दीस स्पेंड केलो. हांवें एक गिफ्ट हाडलेलो तुका, सॉरी गाडयेनूच उरलो, बट हांव शुअर थोड्या दिसांनी तुज्या मार्केटान येवपाचो आसा आनी येदें व्हडलें इसवणाचे घेवन वयता धरून ओडीत न्हू, येदें व्हडलें इसवण घेवंक येता. आतां म्हाका इसवण घेवचें निमित जाल्लें न्हू. आतां पळय तुका तर गिफ्ट थंयच दिल्लो जाल्यार कितें जातलें आतां कितें करया वयपाचें. आतां गिफ्ट उरलो म्हणजे दिवंक वयचो पडलो ना. मार्केटान वयता जाल्यार येदें व्हडलें नुस्तें मेळटलें न्हू आमकां, आमी त्या निमतान तशें चिंतलें. सो पळय काय कितें तें आमच्या खातीर एक बरो इसवण नाल्यार पापलेट बीन दवर काडांनी आनी आमी सारकी फूल पावर येता. केन्ना येता तें तुमकां सांगिना,
दीस बीस सांगिना मागीर कित्याक जाणा तर घे म्हणून आमचे फॅन फॉलोविंगूय पावता न्हू मागीर आमचो इसवण मागीर कट करून सगळ्यांक दिलो जाल्यार तुवें न्हू का सो त्या खातीर आणि थँक्यू सो मच जे मोग करतात ते अशेंच मोग दाखयात जे हेट करतात ते कालच्या पयरचे आनी तेच्या पयलींच्या भशेन कमेंट मारा बुरशे हांव तुमकां म्हणूंक सोदता गॉड ब्लेस यू न्हू गो एकूच उतार गॉड ब्लेस यू हा परत एकदा सांगता जे मोग करतात तेंच्यांनी सबस्क्रायब करपाचे जे हेट करतात तेंच्यांनी कमेंट करपाचे जे मोग आनी हॅपी म्हाका मोग करतात आनी हेटूय करतात दोन्ही करतात जाल्यार तेंच्यांनी ही व्हिडिओ ही शेअर करची 4 चौगां मदीं आनी हांव मेळटा तुमकां नेवे आनी एक इंटरेस्टिंग व्हिडिओ न्हू फाल्यां वयता आनी पयलीं दाढी ट्रीम करता न्हू चला मेळटा तुमकां फाल्यांच्या व्हिडिओन बाय आनी सॉरी काल व्हिडिओ घालूंक पावूंक ना म्हणून बरें दिसनासलें जिवाक टाटा